इसिसाच्या आकांतवाद्यांनी प्रधानमंत्री मोदी आणि रक्षा मंत्री पर्रीकाराक जिते मारतले म्हणून खंय चीट बरयल्या. चीट सचिवालयात पावयल्या. पुलिसांनी एटीएस चौकशेक लागल्यात. धमक्याच्या फाटभुंयेर पुलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी, एटीएस, नौदळ, हवाई दळा सयत लष्कराच्या अधिकाऱ्यांची खासा बसका जाली. एटीएसान नुस्तेमार आनी पर्यटन खात्याकय सादूर रावंक सांगलां. दादरी हत्येचो बदलो घेतलो म्हूण खंय ही धमकी. मध्य पूर्व आणि युरोपांत सध्या धुमाकूळ घालपी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया म्हळ्यार इसिसान प्रधानमंत्री मोदी आणि रक्षा मंत्री पर्रीकाराक खंय जिते मारपाची धमकी दिल्या. धमकेचे पत्र सचिवालयात पावले. ते फाटभुंयेर गोंय पुलीस आणि एटीएसान लष्कर धरून सगळ्या सुरक्षा यंत्रणांकडेन उंचेल्या पांवड्यार बसका घेतली. बसकेक वरिष्ठ पुलीस अधिकारी, लष्कर, नौदळ, हवाई दळ, एटीएस आणि बाकीचे सुरक्षा यंत्रणाचे अधिकारी आशिल्ले. बसकेत एटीएसान नुस्तेमारी आणि पर्यटन खात्याकय सादूर रावंक सांगला. That is still under inquiry, so we are making all efforts. In view of the upcoming Republic Day celebrations, we had a joint meeting so as to discuss all security measures and preventive measures that are to be taken in view of the existing situation, wherein we called the stakeholders from various agencies and organizations and had a joint coordination meeting so as to discuss security and preventive measures. सूत्रां सांगतात ते प्रमाण ही चीट पणजेच्या पोस्ट ऑफिसांतल्यान पोस्ट जाल्या. ताचेर इंग्लीश कॅपिटल लेटरांनी धमकेचो मजकूर बरयला. दादरीत गायीचे मांसावयल्यान जाल्ल्या हत्येचो बदलो म्हूण प्रधानमंत्री मोदीक आनी रक्षा मंत्री पर्रीकाराक मारतले म्हूण हे चिटयेंत बरयलां. चिटयेचो खोलायेन अभ्यास चल्ला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. JSW पोर्टाक लागून वास्कोक कसलेंच प्रदूषण जायना. दुसऱ्या बर्थाचेर आशिल्ल्या कोळशाक लागून तें जाता आसूंये म्हूण JSWन दावो केला. एमपीटी वेल्या अदानी आनी जिंदालाच्या कोळशाक लागून प्रदूषण जाता म्हूण नोव्हेंबरांत रिपोर्ट आयिल्लो. त्या उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दोन्ही कंपन्यांक नोटीसी काडिल्ल्यो. JSWचे स्वच्छ भारत कार्यावळीक आमदार मंत्री मिलिंदय आशिल्लो. Whatever the readings, air quality and all we are monitoring, we do have instruments and they are, all those instruments are readings are within the PM 2.5, PM 10, they are all within the parameters given to us. We are transporting coal through rail only, no more trucks. Because what municipality, whatever the call they have taken, it is by road. But we are 100%, even a kg of coal, what we are getting, we are moving it through rail only. So it is Adani? Definitely neighboring. Never. Action against pollution will be 100% taken. Or they will be told to control everything. आयच्या दिसाक आमकां धंदो बंद करपाक कशेंच परवडना कोणाकूच. लोकांच्या जॉबांचे प्रश्न खूबशे लोक कनेक्टेड असता हे सगळ्या विशयाक आनी तितले इजी नासता ते. पण पोल्युशन तेंचे ऑफिसर्स आहा पळय, दे आर ट्रायंग टू कंट्रोल एज फार एज पॉसिबल. म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन कितें घेतला म्हणून हांव आयकता, तातूंत म्हाका कांय खबर ना. आय एम नॉट पार्ट ऑफ म्युन्सिपालिटी. सुमूल डेअरी गोंयांत आयल्यार गोंयच्या दूदकारांचे बऱ्याक. सुमूल आयली म्हूण गोवा डेअरीक खंय धोको ना. गोंयचे दूदकार काडटात तितले दुदाचें मार्केटिंग करप गोवा डेअरीक जमना म्हूण सांखळेचो आमदार मिडिया कडेन उलयलो. रवीन समारा फोंड्या सुमूलाचो विशय काडिल्लो. बीजेपी म्हणटा काँग्रेसीच्या काळांत खंय दूद कमी जाल्लें. बीजेपी खंय ह्या विशयाचेर काँग्रेसी कडेन डिबेटीक तयार. समूलाक सध्या प्रायोगीक तत्वाचेर जेन्ना दिल्लें आसा तांच्यांनी इतक्यो सगळ्यो ज्यो आसा पळय ह्यो कंप्लीट करपाक जाय. म्हणजे 2013 गोंयचो फार्मर जो चड दूद करता हाजें मार्केटिंग करपाक गोवा डेअरीक जमोंक ना. म्हणून तेंच्यांनी 24 रुपया लिटरान दूद जें आसा पळय न्ही हें गोंया भायर धाडलें. ऑल्दो गव्हर्मेंट इज पेईंग 9 रुपीज फॉर दॅट सेम मिल्क टू द फार्मर्स. आनी गव्हर्मेंटान जेन्ना सुमूल ह्या डेअरीचो जेन्ना विचार केलो तेन्ना आमी पळयता की फायनान्शियल बर्डन जर गव्हर्मेंटाचेर आसत जाल्यार 0. इट इज 0%. जे सांगतात की आमी सहकार क्षेत्रांतली जी मोठी संस्था आसा ही सोंपोवपा खातीर हांगासर आसा. म्हाजी ओपन चॅलेंज आसा गोवा डेअरी ह्या विशयाचेर. बाब रवी नायक, माजी मुख्यमंत्री रवी नायक आसत किंवा आनी कोणी आसत जाल्यार उगड रित्या खंयच्याय चॅनलाचेर मिडियाच्या समोर डिस्कशन्स करपाची म्हाजी तयारी आसा. कारण जो इंट्रस्ट सरकारान घेतलेलो आसा हो फार्मराक लक्षांत दवरून घेतलेलो आसा.
घेऊ एक विराम.